बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्योन खायतान हाची परब सुमरमता. भाग्योन खायतानान आपणाच्या जिविता वरवीं, आपणाच्या चालत्या देखी वरवीं ताणें जेजूक गोवायतो जालो. खरेपणी दुर्बळकायेन जियोन, दुसऱ्यांची हो करून दुयेंतांची सेवा करून ताणें क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिली. आयज जेन्ना ताची आमी परब पाळटना, भाग्योन खायतना भाशेन आमच्या चालत्या जिवितान सादेपणान स्वताक गोवायसांक, जेजूचो नीस पाटलाव करूंक, आमचो कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वचूंक, जेजूची कृपा आनी बळ भाग्योन कायतानाक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोल्ड अपराध. ह्या पासत बयती सदांच जगवार मरेक, सगल्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनोती करात म्हूण सोरपरिदात देवा लागीं प्रार्थून मागता. सोरपरिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सगल्या पासत आमी मागुया. भोव करून भाग्योन कायतानाचे मजतीन आमचेर, आमच्या गांवचेर आनी सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण खतखत्यांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. सोर परिदारांनी सोर मोगाल बापा, भाग्योन कायतानाक तुज्या यादनिकाक सुरवेचे क्रिस्ती भावाटाची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनोनेन आमचे जिणेन तुजेर थीर विस्वास देवूंक आनी सदां आनी सोर वस्तुंनी तुज्याच राजाचे आशेक वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता, सासनाच्या ससनांक. आमेन. नाहूम
प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचचो. शुभ संदेश हाडपी, शांती परगट करपी, दोंगरा वयल्यान पळय धांवून येता निरोपी. जुदा, तुज्यो परबो सोमारबूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाड, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचोना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाको मोडो, आनी इस्रायलाचो दाका मोडो लुटणारांनी ते लुटून व्हेल्ले. तांच्यो खांदयो मोडून घाल्ल्यो, रोगतान बुडलोल्या शाराचें कोटा. फटणी बोल्ललें, लूट मारून ग्रेस जाल्लें, शीम नासलोल्या चोरयांचें. चाबुकांचे फटके, चोकरांचो कडकोड बोबाड. घोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात दोलतात, घोडेस्वर झुजाक वेतात. तलवारी जोगतात, बाले लोकतात. गायाड जाल्ल्यांची कातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडी, ते मोड्यांक आदळोन पडटात. हांव आतां तुजे घाण ओडशीक ओत्तलों, तुजो आब्रू मान काडटलो. तुका सोबे माजार लॉस कोत्तलो, आनी तुका पडयतात तितलीं तुका फाट करून म्हणटलीं. निनिवेचें निसणटण जालां, कोण ताचे चुचुरे धरीत? ताका बुजवण दिवपी कोय मेळत? देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांवूच. आनी एक फावट म्हणोया, मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांवूच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण घडघडीत येता. कारण सर्वेस्पर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांवूच. हांवूच तो म्हूण आतां वळखून घेयात. म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांवूच एकलो. हांव खास लायतां तेन्ना हांवूच बरो कोत्तां. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगती तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतलों. म्हजो दुयेंस दोत्तेल्यांक हांव परतून फारीक कोत्तलों. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन कोत्ता तो हांव एकलोच. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सोरिस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार
ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? व आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताणें ताच्या कन्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयिल्लो पळोवच्या आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे पयले वाचपांत नाहूम प्रवादी फटींगपणान आमचें राज बांदपाक जायना हें पोश्ट करून दाखयता. खरें म्हणल्यार नाहूम प्रवादी आपणाची उतरां, सरळ उतरां, बरी कविता कशी तो दाखोवन दवरता, आमच्या मुखार दवरता. आनी ह्या उतरांनी तो फटींगपणान राज बांदपाक जायना. देव एक दीस त्या राजाचें निसवटण करतलो. तें राज पडटलें, तें राज घुस्पोतलें, सोकला पडटलें जाल्यार नाहूम प्रवादी आमकां स्वताक गोंयसांक उलो करता. जो स्वतान जियेता, जो कोण आपणाच्या जिवितान बरेपण हाडटा आनी बऱ्याक साक्षी दिता, तो दुबावरेत देवाच्या फाटल्यान तो वेता. देवाच्या पावलांनी आपणाची पावलां चलता. आनी हेच की वर्तमानान जेजू उलो करता. जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताय तूं, तुजो कुरीस घे, जेजूच्या फाटल्यान वच. कित्याक उपकारोत? आख्खो संवसार तुवें जोडलोय आनी तुजो आत्मो पिड्यार केलोय जाल्यार. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शेवटपणाची उतरां ही जेजू जेन्ना आमकां सांगता त्याच उतरांनी आमी जाणो बागेवन इनास रॉयलान बागेवन फ्रांसीस शायराचें जिवीत ताणें बदल्लें. अशा कितल्याच भाग्यवंतांनी संवसारी आशेक सोडून सर्गीची आशेचे नदर धरून आपणाचें जिवीत सादेपणान, गरीबसाणेन आनी त्याग करून जिवीत सारलें. आनी तांतलो एक भाग्यवंत म्हणटा तो आयचो आस्कारी भाग्यवंत कायतान. आपलो खुरीस घेतलो आनी जेजूचो नीज पाटलाव ताणें केलो. शिकपाक हुशार, तो तरणाटो कसो आसतनाच सगळीं जाणां ताका भाग्यवंत म्हणून पाचारतालीं. एक भाग्यवंत जिवीत तो जियेतालो. 24 वर्सांचो ताणें डबल डॉक्टरेट केली, सेक्युलर आनी कॅनन लॉ हातूंत डॉक्टरेट ताणें जोडून घेतली. उपरांत याज्ञीकपणाक ताणें वेंग मारली. एक बरो याज्ञीक कसो लव ऑफ गॉड ह्या संस्थेन तो भितर सरलो. हे संस्थेन भितर सरोन जायतें बरेंपण ताणें केलें. खरें म्हणल्यार एक हॉस्पिटल ताणें उगडलें. कसलें हॉस्पिटल काय? त्या काळार जी पिडा इनक्युरेबल, बरी जायना अशें म्हणटाले, ताची इलाज करपाक ताणें हें हॉस्पिटल घडलें आनी थंयसर तांची तो सेवा केली. उपरांत ताणें एक कॉंग्रिगेशन घडलें, थिएटायन्स हें कॉंग्रिगेशन घडलें आनी ह्या कॉंग्रिगेशनान ताणें वदीक गरिबांची, दुबळ्यांची, कोण पिडेंत आसलेल्यांची ताणें सेवा केली. मेन मोटो तांच्या कॉंग्रिगेशनाचो आसलेलो पॉवर्टी. इतली पॉवर्टी, दुर्बळकाळ, गरीबसाण, इतली पॉवर्टी की तुजे लागीं जेवण तो ना जाल्यार तुवें भीक मागून तरी खावपाचें, पूण तुवें कांयच करूंक फावना. आनी जेन्ना हें कॉंग्रिगेशन घडटा पळय तेन्ना तूं आपणाची सगळी गिरेस्तकाय सोडून दिता, सगळी गिरेस्तकाय दौलत सोडून दिता. न्हयच फकत गिरेस्तकाय, जे ताका इनाम मेळलेले, जे पदवी ताका मेळलेली ती पासून सोडून दिता, आपणाची झोट्टी सोडून दिता, सगळें सोडून दिता क्रिस्ता खातीर. क्रिस्ता खातीर सगळें आपूण खाली जाता. कित्याक उपकारोत?
आख्खो संवसार तुवें सोडलोय जाल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार तूं बाबरें हीं उतरां ताच्या कानांत आनी काळजांत रिगलोलीं आसतलीं. जेजू खातीर सगळें सोडून दिवन जेचो नीस पाटलाव करता. एक बरो देखीवन भाग्यवंत आमकां आयज फाव जालो. भाग्यवंत कायतानान आपणाच्या जिवितांतल्यान आपणाच्या देखींतल्यान जेजूचो नीस पाटलाव केलो. आयज भाग्यवंत कायतान आमकां तीच जेजूची उतरां आमकां म्हणटा. कित्याक उपकारत आख्खो संवसार तुवें सोडलोय आनी इबाडलोय जाल्यार तुजो आत्मो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज हे परबे समयार आनी ही वाचपां आमी आयकल्यान ती आमकां 3 वस्तू करूंक लायतात. पयले सुवातेर फटिंगपणान न्हय पूण स्वतान जिवंक आमकां उलो करतात. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत कायताना भाशेन संवसारी गिरेस्तकाय फाटल्यान न्हय पूण सर्गीचेर आमचो दोळो धरून सदांच जेजूची खोशी करूंक आमकां उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यवंतीपणी आमी जेवचे नीस घोवाय भोव करून आमच्या सरभोंवटी आसलेल्या भाव भयणांक आमकां सांग आमकां आपयतात. जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना हेंच करूंक भाग्यवंत कायताना भाशेन भाग्यवंतपणी जियोंक संवसारी आशे खातीर न्हय पूण सर्गीची गिरेस्तकायची भागेली आमी सांग भाग्यवंत कायतानाक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळे आपले जबाबदारेंतल्यान देवाच्या उतराचो मोग एका वंप्या भाशेन परजे मदें शिपडावंक आनी परजेक सर्गीचो इनाम जोडूंक तयार करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे सगळे तरेचे प्रश्न उदारपणांतल्यान सुटावे करूंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सात कायताना भाशेन आमचे वेगवेगळे सेवे वरवीं हांसत्या तोंडान सदोड हातांनी नितीन आनी प्रामाणीकपणान एकामेकाचे प्रश्न सुटावे करूंक आमकां आयतें काडीज आनी मन दे म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जशें सात कायतानान मोगान आनी जबाबदारेन पिडेस्तांची सेवा केली तशीच कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक लागून वेगवेगळे तरेन कश्टावतल्या भावा भयणांची मोगान सेवा करूंक सरकारी अधिकाऱ्यांक इगोर्जेच्या फुडाऱ्यांक आनी आमकां लौकिकांक गोठाय दी म्हूण देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोसियाद सांत कायतान ह्या कोपेलाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागतना कोपेलाचो कारबार एक काडीज मनान चलोवंक आनी सांत कायताना भाशेन पेल्याचे सेवेचे जावंक आनी मरून गेल्ल्या वांगड्यांक सर्गीचें सूख देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो मोगाल बापा भाग्यवंत कायताना भाशेन तुज्या पुताचो नीस पाटलाव करूंक आमकां कृपा आनी बळ फाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उजाहानी सोन्या
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदिदाद देवपाक मानत असलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पळयत सभेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक। देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, भोव व्हडट्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वा येवन समर्पूंक तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मागता। आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जियोन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फाव कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन। सोरेस्पोत तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं। आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पोरा थंय उबारता। सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो। सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। भाग्यवन कायतान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंबोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय। ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता, ताची शिकोवण आमच्या गिन्यान उसवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय। देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती हेरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता। Dobaranco sorbesporto, dobaranco sorbesporto, sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान, उंसर्गी तुका जोय Sorbesporace navieta taka zoy, unsorgi toka zoy बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवितपणाची सोर। तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो। तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची। तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत ते वारोतले, हें म्हज्या उगडासाक करात। भावाताचो गोट परगोटुया। सोम्या जेजू आमी होवडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता, तितले पावटी
तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केप्री तुमचेर विस्तारलेले पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन धोदुता, भाग्यवन कायतान, भाग्यवन जुजे वास आनी सोर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडराची यातना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेत आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सरंकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक
co się uda. Udzia diwiak, bol bislecie, jon trak co lung bolu wiecie. Udzia diwiak, bol bislecie, jon trak co lung bolu wiecie. Tudzie Bogor, mak na dziwi, na bol Jezu, ani podwi. Tudzie Bogor, mak na dziwi, na bol Jezu, ani podwi. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सकटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाप्पा, भाग्यवान कायतानान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावनो, पादिगाराच्या नांवान, फादर पेद्रो मिरांदाच्या नांवान, सगल्या इगोर्जेन पावर कोतेल्यांच्या नांवान सगल्यांक तुमकां भाग्यवान कायतानाची उनवनीत परबी आमी तुमकां दिता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Mozo patlo korum, tuji kushi salyar, tuzo kuri subar, tolye moje patlyam, tuzo kuri subar, tolye moje patlyam. Apna chachivato, somonismo corta, aplo ciu koreanit, tosas nak hograjta.